आज आम्ही जरी फाउंडेशन सुरू करतो सगळी प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली आसा तातूंत म्हणजे रितसर फुडल्या केन्ना तरी 8-10 दिसां भितर प्रत्यक्ष काम कॉन्ट्रॅक्टर कशें करतलो तो पळोवया आनी त्यानंतर प्रत्यक्ष जें आसा न्ही की म्हाका दिसता तें 63 लाखाचें काम आसा तें वर्सभरात पयलीं सोंपप व्हडली कठीण कांय ना तें वर्सभरा पयलीं सोंपोवचें कारण सुलभ शौचालय हांगा लागीं ना तशें बस स्टँडार सुद्दां तशी वेवस्था ना म्हणजे आमचे ऑफिसरांनी बाकी सगळ्यांनी नोंद घेवची त्यामुळे ही व्यवस्था जी आसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष त्या वतीन रमाकांत नायक गांवकर आशिल्लो तांणी जेणे करून गांभीर्यतेन म्हजे कडेन मांडली आनी तो तितलोच पाठपुराव करून आज प्रत्यक्षान ताजें फाउंडेशन बसयता म्हाका दिसता काणकोणच्या नगरपालिकेच्या बाबतींत विचार केलो जायत कारण म्हाका दुसरें एक प्रपोजल दिल्लें काणकोणचें शहर जें आसा न्ही पूर्ण ब्युटिफाय जावचें सादारणसो ताकाय आमकां मान्यता मेळ्ळी आसा सादारणसो एक 20 कोटी ताकाय प्रत्यक्षान पडले कारण केन्ना तरी 2-3 म्हयन्या भितर मॅक्झिमम म्हणजे 6 म्हयन्या भितर आसा न्ही फाउंडेशन स्टोन बसयतलें आनी प्रत्यक्ष सुरू जातलें दुसरो मार्केटाचो हें आसा न्ही फीश मार्केटाचो विशय हांवें म्हणलें की आज खरें अर्थान आमचे सगळे म्हणटाले की आज फाउंडेशन बसया म्हळ्यार 100% सगळे प्रोसेस कंप्लीट जावचे कसोच म्हणटा तें आमी घाय करप ना आनी त्यामुळे कदाचित तातूंत 1 म्हयनो किंवा एक म्हयनेभर आसूं येता फुडल्या 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर प्रत्यक्ष मार्केटाचें आमी फाउंडेशन बसयतलें आनी जेणे करून मार्केट आमकां सुसज्जीपणे आमकां मेळटलें ताज्या पलीकडे आमी गेले तर जायत आज रवींद्र भवन जें आसा न्ही आज ऑलमोस्ट कंप्लिशन आसा एक खरें आज आमी म्हणटाले ते पावसाचे त्यामुळे थोडेशे एक 5-10 दीस फुडें गेले पण प्रत्यक्ष आमी की विधानसभा सोंपले उपरांत जें आसा रोखडेंच म्हणजे डेट ठरून जें फाल्यां करूं केन्ना आनी ताचें ओपनिंग जें आसा आमी करतले ते एक खूब मोठो भव्य असो प्रोजेक्ट आसा की तो आमी काणकोण नगरपालिकेच्या सगळ्या लोकांक आमी सुपूर्द करतले त्यामुळे आज खऱ्या अर्थान पळयलें तर जायत न्ही आज मेन अनेक जे विशय आसा की डेव्हलपमेंटा संदर्भात आसा न्ही रोड बाकी सगळे उदकाची समस्या आसा ह्यो सगळ्यो समस्या आसा न्ही की तितल्याच तातडीन सोंपपा खातीर आजच्या म्हाज्या वाडदिवसा खातीर कालच आमी मुख्यमंत्री बाकी सगळ्यांनी म्हणजे फाटले 15 दीस आमी ताचे फाटल्यान लागले जवळ जवळ गावणे डॅमाच्या संदर्भांतलो जो विशय आसा न्ही तो गेली कितलीशीच वर्सां तात्काळ आशिल्लो जवळ जवळ 75 कोटी आमकां एप्रुवल दिल्ले आसा ते फुडले सादारणशे की आमकां एक 2-3 म्हयन्या नंतर प्रत्यक्षान तोय प्रोजेक्ट आमकां सुरू करपाक मेळटलो आनी तो असो जेणे करून की संबंध काणकोणाच्यो समस्या म्हणजे उदकाची समस्या आसा त्यो पूर्ण करपाचो प्रयत्न तुमकां सांगपाक आनंद आसा म्हणजे फाटल्या 15-20 दिसां भितर जे आसा आमी जवळ जवळ PWची जवळ जवळ 36 कामाची आमकां की एप्रुवल मेळून जे आसा प्रत्यक्षान फाल्यां परवां केन्ना तरी टेंडर जातलें आनी फुडल्या 2 म्हयने जातलें म्हणजे जणू काय 1 वर्साची फुडल्या 1 वर्सा म्हणजे PW खंयच्याच प्रकारची कामां इतली मोठी कामां जे सहकार्य हांव कित्याक सांगता केन्ना दिसता कशें आसा ती स्पिकर थंय बशिल्ले आसले कारणान तो थंय म्हणजे तो विशय मांडूंक शकना आनी त्यामुळे आमची समस्या उरतले काय कितें विरोधक घेवन हांगा येवन विशय करता म्हणजे तशें न्ही म्हाका दिसता तुमी जर पळयलें तर जायत ताजी आमची एप्रुवल दिवप बाकी सगळे गव्हर्मेंटाचेर जी स्पीड आसा बाकीचे मंत्री आशिल्ले त्यांच्या पेक्षा आमची स्पीड चड आसा ती आमी मानून घेवपाक जाय हांव स्पश्टपणे सांगता तुमी जाणा आसतले चावडेर हो जो टॉयलेट जालो जवळ जवळ म्हाका 24 वर्सां जाली दिसता म्हाका तेन्ना आमचो चेअरपर्सन संतोष गांवकार आसलेलो तेणे लोकांनी हे विचार करून हो टॉयलेट केल्लो हिंगा हो टॉयलेट करता आसतना आतां तो सांगतालो लोकांनी आडयल्लो पसून म्हणून तरी आसतना हो टॉयलेट उबो केलो कित्याक खरेंच तेन्ना तेजे पयलीं त्या टायमार म्हणल्यार आतां हांव तेजें अभिनंदन करता हो टॉयलेट केलो म्हणून आनी आज जो टॉयलेट आमकां अशें दिसलो जी टॉयलेट जी बांदलेली तें तेमगेलें काम म्हाका सारकें जालें ना कितें म्हणून म्हाका कळना पूण ती लिकेज जावपाक लागली तेन्ना आमकां जेन्ना म्हाका आनी सराक जेन्ना सरस्वती पुजना हिंगा आमगे म्हागे सत्कार जाल्लो तेन्ना आपयलो तेन्ना RBSन सादारण आमकां दोगांकय सादारण तासल्या भशेन आसलो म्हळ्यार हो टॉयलेट लिकेज जाता फिश मार्केट ना बिल्डींग मोडपा येयलाय कांय लक्ष ना म्हणून ह्या कडेन त्या दिसा सावन आमी सरान आनी आमी ह्या कडेन लक्ष दिलें आनी तशेंच ह्या टॉयलेटच्या बरोबर फिश मार्केटाचें सगळें एप्रुवल पास जावन आसा फक्त फायनान्शियल एप्रुवल मेळपा उरला म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्या पासून मेळटलें आनी फुडल्या म्हयन्या तोय फाउंडेशन स्टोन घालतलो लोकांक एक तावडे येयले म्हणटकीर लोक सदां विचारता टॉयलेट खंय आसा टॉयलेट ना मागीर फिश मार्केटान गेल्यार त्यो बायलो म्हणटात टॉयलेट ना तरी आसतना तेमकां आमी टॉयलेट एडजस्ट केला की ती वेजिटेबल मार्केटाची आनी हिंगा ती टॉयलेट सदां भरली की लॉक उरता सदांच लोक बोवाळ मारताय आमी कोणी येयले टॉयलेट खंय आसा अशें म्हणून लोक आमकां विचारता तेन्ना आमचे कडेन उत्तर ना उरना तेन्ना ह्या वार्डाचो एक कावन्सिलर म्हणून हांवें सरा फुडें रिक्वेस्ट केली हो आमकां टॉयलेट जाय म्हणून तेन्ना काबराल आसतना गेले ते असेंब्ली आमी हें केलें तेन्ना हो हें गायिल्लें प्रपोजल गायिल्लें त्या सरान फाटी लागून त्या सरा बरोबर तितलें सिद्दुलें काम आसा कोणी कितें म्हणून
सर हांव सिद्धू फोन करतालो आनी सिद्धू सराक फोन करून हे आमी पाटीला कोण हे कोण घेयना फीश मार्केट आनी हे दोनी कडेन सिद्धूला भरपूर वांटो आसा काय दिसता जे टॉयलेटीचें काम हे बरें जावचें ह्या वाटेक आनी दुसरी गोश्ट आसा टॉयलेट जाल्यार टॉयलेटूच जावपा जाय कित्याक शेनवारा बाजार येता ते लोक हिंग मागीर न्हांवपा दिताय तुमी पयशे चड मेळपा जाय म्हणून तेन्ना तुमी सुलभा मनशांनी हेजेर विचार करपा जाय तेन्ना ती टाकी भरता आनी तो ओवरफ्लो जाता लिकेज जाता तेन्ना हे आमी हिंग बसून एक बारीक प्लांट बसयलो आसता हां त्या प्लांटा उदक फिल्टर जाल्या पसून केल्या पसून आमी गार्डनाक घालपा मेळटलें होय विचार आमी केलो आसा ही जी सुलभ टॉयलेट आज फाउंडेशन स्टोन घातलो आतां आमच्या ह्या वार्डाच्या कावन्सिलरान सांगल्या प्रमाणे 24 वर्सां फाटीं जाल्ली आनी आतां तांकां खुबशे प्रॉब्लेम चालू जाले म्हण ह्याच वार्डाच्या कावन्सिलरान आमगे रामबाबान फर्स्ट प्रपोजल मांडलें आमगे रामबाबान आनी ते मुखार व्हरपाक आमी सगळे जाणांन साथ दिलो जेन्ना प्रपोजल मांडले तेन्ना आमी सरा कडेन मेळ्ळे की आमकां एक न्यू टॉयलेट जाय कित्याक हो मार्केट प्लेस जाल्ल्या कारणान सगळे जाण लोक हिंग उपस्थित तांकां टॉयलेटीचो खूब प्रॉब्लेम जाता म्हणून सुलभ हे मेन इम्पॉर्टंट सगळे लोकां खातीर आनी तशेंच सरान तो मेन हाती धरलो पॉयंट हाती धरलो आनी ते हे करत करत आयज हो फाउंडेशन स्टोना पर्यंत पावलो आसा तशेंच हांव कावन्सिलर चेअरपर्सन जाल्यार हार्डली 2 म्हयने जाल्यार म्हण म्हाका एक आनंद दिसता की पाटेचेर फर्स्ट नांव म्हाजें पडलें आसा म्हण हांव सगळें क्रेडीट हांव मागे एक्स चेअरपर्सनाक दिवपाक सोदता कित्याक तेणी प्रयत्न केले म्हण आयज हो फाउंडेशन जो स्टोन जावपाक पडलो आनी सरान ताका हातभार लायलो आनी सिद्धार्थ देसाय तेणी बीन ते खूब प्रयत्न केले खंयच्यान खंयच्या डिपार्टमेंटा वचपाचें कितें करपाचें खंयचे डॉक्युमेंट ना ते सगळी तेणी सांगलें आसा आनी आयज हो बरो आनंदाचो क्षण येयलो आसा आनी आज थोड्याच म्हयन्यान ते म्हाका दिसता आमी जनते खातीर ओपन करतले अशें आशा बाळगयता आनी सरा कडेन विनंती करता आमी खुबशे प्रोजेक्ट दिले आसा आनी तुमचे कडेन आनीक मांडटले सगळे प्रोजेक्टाक तुमचो आमकां सहकार जाय पडटलो मुखार सरपाक आनी आमची थोडेशी कालावधी उरला 1-2 वर्सां उरला आनी त्या 2 वर्सां भितर आमकां सगळे फाउंडेशन स्टोन घालून आमकां मुखार काम चालू करपाक जाय सरा कडेन विनंती करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.